भुरग्यांनो, आयज नवो पाठ शिकया आनी पाठाचें नांव जावन आसा गोठो. तुमी गोठो पळयला आसतलो न्ही. आयजूय हांव तुमकां गोठ्या बद्दल म्हायती दितलें आनी तेच बरोबर ह्या गोठ्याच्या पाठांत आमकां 2 अक्षरां जोडून जोड अक्षर कशें जाता आनी त्या जोड अक्षरा पासून आमी उतरां कशीं वाचतात तेंय बी हांव शिकयतलें. चलात तर. हें रोजी आनी हो उस्मान. रोजी आनी उस्मान, तुमी आमगेलो गोठो पळयात. त्या गोठान कोण कोण आसात? गायो आसात, म्हशी आसात, पाडे आसात, रेडे आसात आनी गोठ्याचे कुशीक गाडे बी आसात. हो एक गाडो आनी हे 2 गाडे. एक आसल्यार गाडो आनी खूब जाल्यार गाडे. हो सोमो, ताचें नांव कितें? सोमो. हो पाडो, ताचें नांव सोमो. हो भोवच मस्तो दिसता पळय वाग कसो. हो मंगळो. हो सोम्याचो इश्ट. खूब करतात कश्ट. कोण कोण कश्ट करतात? सोमो आनी मंगळो. ते शेतांत शेतकारां वांगडा शेत कसतात आनी केन्नाय पिकाची मळणी लेगीत करतात. म्हणल्यार शेतांतलीं खुबशीं कामां ह्या सोमो, मंगळो म्हणजे पाड्यां खातीर जाता आनी ताचो शेतकामत्याक आदार मेळटा. पळयात कश्ट करतात शेतकामत्या वांगडा. ही शिरबी गाय आमच्या मोगाची आनी सगळे म्हणटात ही गाय बरी दुदाची. आतां दूद पिलें जाल्यार आमकां घटवाय मेळटा, आमकां शक्त मेळटा. दुबळ्या मनशाक म्हणजे जो अशक्त आसा, जो बरो ना, तेच परी जाणट्याक, भुरग्यांक लेगीत दुदाची गरज आसता. दुदाची गरज सगळ्यांकूय आसता. सगळ्यांनी दूद पिल्यार बरेंच. आतां ह्या दुदा पासून आमी जायते जिनस करतात. जशें हें लोणी, हें तूप, ताक, पेडे आनी हें खाल्ल्यार आमच्या भलायकेक, आरोग्याक बरें पडटा. कळ्ळें न्ही. म्हण हे आमी दुदाचे जिनस खावपाक जाय, दूद पिवपाक जाय. ही म्हस चड खावपी, खूब खावपाक जाय तिका आनी दूदय ती खूब दिवपी. म्हळ्यार चड खातकच, चड उदक पिवन, चड खावन ती आमकां दूद दिता. आतां हें दूद आमी कित्या खातीर वापरता? जेन्ना उत्सव आसता घरान, जशें दिवाळी, मागीर क्रिसमस, ईद, होळी, चवथ, हे जेन्ना उत्सव आसता तेन्ना आमकां चड दूद लागता. लग्ना खातीर, जेन्ना घरान लग्न आसता तेन्ना लेगीत आमगेर खूब लोक येतात आनी तेन्नाय आमकां च्याक आनी पिवपा खातीर, हेका ना, च्याक आनी पिवपा खातीर आमकां चड दूद लागता. आतां जेन्ना आमकां दूद मेळटा तेन्ना ते लोक बाटल्यो भरून व्हरतात. पाकिटां, जायतीं पाकिटां हाडटात न्ही. आनी तें दूद हाडपाक जाय जाल्यार पाकिटाचें दूद हाडपाक जाय, बाटल्यांनी दूद हाडपाक जाय, पाकिटाचें दूद हाडूंक जाय जाल्यार खूब पयशे दिवचे पडटा न्ही. म्हणजे पयशे दितात पोतयो भरून. पोतयो भरून म्हणजे खूब पयशे. आतां तेन्ना जर दूद चड मेळूंक जाय जाल्यार म्हशीची भोव जतनाय घेवची पडटा, खूब काळजी घेवची पडटा. तांकां वेळच्या वेळार खावड दिवची पडटा. तशेंच तांकां धुवचें पडटा, न्हावपाक घालचें पडटा, न्हाण दिवचें पडटा. उदकान तांकां बरें धुवचें पडटा, निवळ करचें पडटा. तेन्नाच जर खावड वेळार घाली, न्हाण वेळार दिलें, नेमान दिलें जाल्यार आमकां कळसो भरून दूद मेळूंक शकता.
म्हणजे जायतें भरपूर दूद मेळूंक शकता. आतां जंय गोठो आसता थंय गोठ्या भायर गायर लेगीत आसता शेणाची. आनी त्या गायरेक असलो पालो भर म्हणून घालचो पडटा. असो हो भरिल्लो गोठो शेतकाराक व्हड आपल्या जिवा परस. भुरग्यांनो, आयज आमी जोड अक्षरां वाचूंक शिकया. उतरांत मदींच जोड अक्षर येता, म्हटल्यार 2 अक्षरां एकठांय घालून तें जोड अक्षर जाता. आतां हातूंत पळयात, पयलें अक्षर जें आसा, उतर जें आसा, उस्मान, तातूंत स्मा हें जोड अक्षर आसा. तें हांवें चौकटीन बरोवपाक शिकयलां. म्हणजे स्मा जेन्ना बरयता तेन्ना पयलें अक्षर स आसा तें अर्दें बरोवप आनी मा आख्खें बरोवप, म्हटल्यार उस्मान. म्हशी हातूंत म्ह हें जोड अक्षर आसा, तें म अर्दें आनी ह आख्खें. तिसऱ्या उतरांत ठ्या हें जोड अक्षर आसा, ठ अर्दें आनी या आख्खें. मस्तो हातूंत स्तो हें जोड अक्षर आसा, तातूंत स जें पयलें अक्षर येता तें अर्दें आनी तो आख्खें. इश्ट हातूंत श्ट श अर्दें आनी ट आख्खें बरोवप. बरें तर भुरग्यांनो, हीं उतरां शिकात, पाठ बी परतो वाचात आनी हीं जोड अक्षरां घालून बरे तरेन उतरां वाचपाक शिकात. देव बरें करूं.